पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. गीत घेऊया W3 पेज 263. W3 पेज 263. देवा मोजा देवा तुझी वाट पळोयतासा देवा मोजा देवा तुझी वाट पळोयतासा सुखी बोय उदकाक रावता तेच पोरी मोजो ओत्मो तानेला तुका देवा मोजी कूड तू कोत्रेकता देवा मोजा देवा तुझी वाट पळोयतासा देवा मोजा देवा तुझी वाट पळोयतासा पवित्रा जाग्यार तुझ्या मोगाच्या देवा मोजा दी म्हाका तुझे दर्शन काळीज मोजे आशेता देवा मोजा देवा तुझी वाट पळोयतासा देवा मोजा देवा तुझी वाट पळोयतासा. आयचो विशय कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. मोज्या देवा मोज्या दोनया तुजी वाट पळोवन तुजेशी धांवून आयलां. संकोश्टांनी त्रासांत वायटांत भिरांतीन तुका सोदता. देवा मोज्या देवा तुजी वाट पळोयतासा. काळोखांत सांडलां, त्रासांत कोश्टवता, दुस्मानांनी वेडो घातला. पूण हांव तुजी वाट पळोयतासा, कित्याक तूं म्हणटा कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. तुजे सोवें विसो घेवूसोर म्हज्या काळजाक
तार ना. हीच वाट सोदून हे भोव पवित्र संस्काराक हे सकाळीं म्हाका भेट केल्याय देखून तुका आर्गां आनी दिनवास जेजू. तुजेशी येवन तुका बोजूंक पोरनीपाट करूंक म्हजी भिरांत म्हजे कोश्ट तुज्या हातांत घालूंक तुवें म्हाका फावो केलाय देखून तुका आर्गां आनी दिनवास. देवा म्हज्या तुजे सोवें तुवें म्हाका हाडलाय. सोगल्या मोनान सोगल्या काळजान सोगल्या बोडान सोगले सोकतेन सोगल्या विस्वासान आमची मान कोल बागोवन ह्या भोव पवित्र संस्कारांत आसलोल्या जेजूक पोरनीपाट आनी नमस्कार करुया. सोगलो नमस्कार सोगली मोहिमा तुकाच फावो. तूं एकलोच आमचो देव, आमचो दोनी. कालत्या मोनान तुजे मुखार आमी सोगलें आमचें जिवीत हाडटा. सोगलीं आमचीं भाव भयणां जीं कोश्टवतात, व्हड बाराकाल आसात, जायते भिरांतीन भोल्ल्यांत, अदीक करून ह्या वेळार मणिपुराच्या लोकांक तुज्या पांयांशी आमी दवरता. जेजू तूं म्हणटा भिवू नाकात. ह्या वेळार दोनया तुज्या पांयांशी आमी हाडटा जे संवसारांत शांती हाडूंक वावुरतात. ह्या वेळार दोनया तुज्या हातांत घालता जे जायती पोरजेची सेवा करूंक फुडें सरल्यात. सोगल्यो आमच्यो चुकी आवंडे ह्या वेळार सोगलें तुज्या पांयांशी दवरता.
आनी काल्तिकायेन तुका नमस्कार करता. आमचो हो कालतो नमस्कार मानून घे. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. आतां देवाचें उतर आयकूंक आमी सगळीं उबीं रावया. मातेवाचें शिव वर्तमान चॅप्टर 10 वर्स 24 to 33. आपल्या गुरू परस शीस आनी आपल्या दोनया परस चाकोर व्हडतो न्हय. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकोर आपल्या दोनया सारको जायत जाल्यार पुरो. गोराब्याच्या दोनयांक बेल्झीबूल म्हणलोलो जाल्यार ताच्या गोरच्यांक त्या वोन आनीक कितें म्हणचिनात. त्या पासत तांकां भियों नाकात. आतां धांपलोलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलें कोडीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगतां तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात. आनी कानांत फुतफुतलोलें तुमी आयकोलां तें पाठसारतावन पोरगोट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवूं नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक एमकोणान नास करूंक तांक आसा, ताका ओदीक भियेयात. एका आसार्योनाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाचे हुकुमा विरेत भूंय पडना. तुमचे तकलेचे केंस पुर्यान सोगले मेजलोले आसात, म्हणटोच तुमी भियों नाकात. शेरक्यांच्या भिऱ्यां परस तुमी ओदीक व्हडतीं. देखून कोणूय म्हाका मनशां हुजीर वळखून घेतीत जाल्यार तांकां स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय वळखून घेतलों. पूण बापा हुजीर कोणूय म्हाका वळखून घेना जायत तर तांकां स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय वळखून घेवचो ना.
देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. जेजू म्हणटा, कोडीचो जीव काडटात तांकां भियों नाकात. आमचें मोदें जायती भिरांत आसा. उचांबडाय आमचें मोदें फांकारलोली आसा. वेगवेगळ्या कारणांक लागून आमचेच भितर आमी भिरांतीन गायाड जाल्लीं आसात. हें सगलें सोंसता आसतना आमकां गोठाय जाय. आमकां शांती जाय. जेजू, तुजे विरेत ती आमकां कोणाच्यान दिवंक जायना. तूं शांतीचो कुंवर. जेजू, तूं काकुतीचो देव. जेजू, तूं दयाळ देव. जेजू, तूं आमचें बळ. जेजू, तूं आमची गोठाय. आमची सगली भिरांत जी आमचे भितर आसा आमच्या खासगी जिवितांत ती जेजूच्या पांयाशी दवरुया. आनी सगलें आमचें जिवीत ताच्या हातांत घालून गीत गावया. R39 पेज 196. तुज्या हातांत म्हजो हात. जेजू 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 घालता हांव. तुका तेंकून विस्वासान. जेजू 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 दवरता वाट. तुजी गोठाय म्हाका दी. झुजाक 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 वेता हांव. दुस्मान मोचे भिरांकूड. म्हाका 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 भिरांत ना. तुजे बोरी उंच दोंगर काडून 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 सोडटा हांव. तुज्या उतराक पाळो दिवन. दोर्यार 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 चलता हांव. तुजो कोरीस उबारून. जेजू 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 येता हांव. तू
तुजो पाटलाव सदां काल जेजू 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 मोजें बाग तुजो आत्मा म्हाका दी तुजो 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 गोवाय हांव तुज्या मोगार बापाची जेजू 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 म्हाका व्हर जेजू आमच्या पातक्यांचेर तुजी नदर घाल दोनया तुजे मुखार दवरता आमची फामिलींतली भिरांत आमच्या घोराब्यांत एकामेका सोवें आमी झुजतांव एकामेकाक मानून घेवंक आमी तयार नात ह्या काळार सृश्टी आमचेर झूज मांडटा जावं पावस जावं कडक वत आनी तेन्ना आमी भियेतांव राजकी झूज आमच्या देशांत भिरांत उप्रासल्या पदवेक लागून पयशांक लागून आमच्या धोर्मीक झुजांक लागून आमी भियेतांव धर्माक लागून वाद विवाद चालू आसा आमची तोरणाटीं संवसारी ताळण्यांचेर झूज मांडूंक भियेतात हे भाशेन जायत्यो आमच्यो भिरांती जायते आमचे कोश्ट आमी आमचीच भितर आमच्याच काळजांत भोगतांव जेजू तूंच आमकां शांती जेजू तूंच आमकां समाधान आमकां पातक्यांक तुज्या हातांत घे आमचो देव आमकां सांबाळटा आमकां केदींच लोजेक पडूंक दिवचो ना
आमचो देव आमची जोतनाय घेता. जेजू म्हणटा, तुमी कित्याक भियेतात? तुमचे तोकलेचे सोगले केंस मेजलेले आसात. ह्या उतरा वरवीं आमकां जेजू सुरक्षा परगट करता. हेंच मनांत दवरून कांय आमची मागणी बापाक उबारुया. आमचो जाबाब जातलो, विस्वासान मागता हांव बापा, आमचें मागणें आयकून घे. सोगलीं म्हणुया, विस्वासान मागता हांव बापा, आमचें मागणें आयकून घे. आमच्या पाप साहेबाक, बिस्पाक, यादनिकांक, माद्रींक, मोतवाशांक पवित्र आत्म्याच्या बोडान बरोवन जेजूचे बरें गवाय कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जाबाब, विस्वासान मागता हांव बापा, आमचें मागणें आयकून घे. आमच्या राजकारभार चलयतल्यांक अदीक करून आमचे इंदेक धर्माक लागून जो वाद विवाद उप्रासला, थंय शांती करपाचे निर्णय घेवंक बापा लागीं मागुया. जाबाब, विस्वासान मागता हांव बापा, आमचें मागणें आयकून घे. आमच्या घोराब्यांनी जी भिरांत आसा, अदीक करून कोश्ट, पिडा, प्रोश्ट येतात तेन्ना आमी जेजूचेर विस्वास दवरून जिवीत गोठायेन जियोंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जाबाब, विस्वासान मागता हांव बापा, आमचें मागणें आयकून घे. आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान संवसारांत येतोली भिरांत देवाचेर पातयेवन पयस करूंक तांकां करपा मागुया. जाबाब, विस्वासान मागता हांव बापा, आमचें मागणें आयकून घे. आनी आमची खासगी मागणी जेजू मुखार दवरुया.
जबाब विश्वासान मागता बापा आमचे मागणे ऐकून घे आणि सोगली आमची मागणी एक करून बापान शिकयल्ले मागणे म्हणूया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.